नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंयांत दोन इश्यू सामके गाजतात आनीक लोकांचे सगळ्याचे लक्ष ताजेर लागला. ते म्हणटा एक म्हणटा ते सद्याच्यो ज्यो आमचे प्रायवेट ज्यो कंपनी आसात तातूंत भितर गोंयकाराक 80% जॉब रिजर्वेशन आसचे अशें एक मागणी फुडें जाल्या. दुसरो आनीक विशय गाजता तो म्हणजे धार्मीक लोकांच्यो भावना चाळोवप. आनीक ही असली प्रकरणां हाताळटना पुलीस जे उपाय घेवपाक जाय ते घेतात काय नाका, हे दोनूय इश्यू तितलेच म्हत्वाचे. आमचे बरोबर आसात हांगा अमेय प्रभुदेसाय एडवोकेट. अमेय येवकार तुका. अमेय तुका आपोवपाचें कारण म्हणजे मेन म्हाका जाय कितें की लोकांच्यो भावना आसात त्यो खऱ्यो, पूण लिगली हे दोनूय प्रश्न आसात ते कशें म्हणल्यार लिगली जर पळोवपाक गेल्यार कशें. पयलीं आमी घेवया तो आमचो 80% रिजर्वेशन म्हणटा अशें खंयच्याय हातूंत भितर रिजर्वेशन करप शक्य आसा? सुशांत, रिजर्वेशनाचेर पयलीं म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युशनाक आर्टिकल 23(1) अशें म्हणटा बेजिकली की तुका रायट टू वर्क, काम करपाचें, मनशाक खंयी काम करपाक मेळटा इंडिये कॉन्स्टिट्युशनल रायट. इट इज कॉन्स्टिट्युशनल रायट. इट इज अंडर द आर्टिकल 23(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया. सो तातूंत भितर कोण कोणाक काम करपाक खंयच आडावपाक शकना. आतां हांव लेबर काम म्हजी चड न्ही, म्हजी चड क्रिमिनल काम, पण तरी पसून एक एक्सपर्ट ह्या दृश्टिकोनांतल्यान उलयना. पण जर आज खंयी एक जर कंपनी गोंयांत जर आसा जाल्यार तांणी म्हज्या मतान एटलिस्ट प्रायोरिटी पळय आसा ती गोंयकारांक दिवपाक. कारण तूं आमच्या भुमीर येवन हांगा एक इंडस्ट्री ओपन करता, जर फाल्यां सिच्युएशन अशें आसा की हांगा त्या क्वॉलिफिकेशनाचो मनीसच ना जाल्यार मागीर तूं भायल्यान कोणा आफयता किंवा काम करून घेता ही बाब वेगळी. पूण जेन्ना हांगा आसा किंवा हांगा स्कोप आसा तेन्ना तूं हांगची कंपनी जर वचून पुण्याक किंवा मुंबय वचून जर इंटरव्यू घेतली जाल्यार बेजिकली अशें जाता की हांगच्या लोकांक तूं त्रास करता की बाबा हांगच्यान थंय यो आनी इंटरव्यू दी. हांगा जो जेन्युइनली सुद्दां मनीस दिवपा आशिल्लो तो एकांतलो थोडे कारणां लागून दिनासतना उरता. प्लस सेकंडली कशें आसता की त्या एरियेचेर पॉप्युलेशन सुद्दां जर आमी कन्सिडर केलें महाराष्ट्रा सारके स्टेटीचे जाल्यार थंय त्या क्वॉलिफिकेशनाचे लोक चड आसतले आनी त्या एरियेक पॉप्युलेशन आशिल्ल्या कारणान थंय कॅन्डिडेट्स चड आसतले. सो बेजिकली परते ते कॅन्डिडेचर आनी मागीर आमचे कॅन्डिडेचर हातूंत डिफरन्स पडपाचे चान्सीस आसा. सो हांगा जर तुवें दवरलें जाल्यार हांगा तूं त्या क्वॉलिटीचो लोक तूं पयलीं पळय आनी मागीर हे जाल्यार तुजें ऑब्लिगेटरी पार्ट लिगली कंपल्शन अशें ना. परते आर्टिकल 15 and 16 म्हणटा ऑफ कॉन्स्टिट्युशन अगेन की तुका गव्हर्नमेंट हातूंक दिवपाक जाय. ते सुद्दां SC आनी ST SC ST OBC जनरलाक कांय ना. बट अदरवायज प्रायव्हेट सेक्टराक अशें कंपल्शन कायद्याच्या खंय ना बाबतीन, कायद्याच्या बाबतीन काय ना. फक्त गव्हर्नमेंटान समज जर ताजेर आपले समज जर कायदो हाडलो जाल्यार ही वेगळी बाब जाता. पण डायरेक्ट अशे कायदे महाराष्ट्रान हाडला, कर्नाटकाक हाडला, पूण एक चॅलेंज केल्ले आसा. सो ताजेर क्लॅरिटी अजुनूय ना. पण तरी पसून स्टेटीच्यान आपल्याच्या हाडून करपाक जाता, करपाक जायना. हांगा ना म्हणल्यार हांगा आसात ना अशें न्ही की हांगा आसात की तुका जर गव्हर्नमेंटाच्यो अमक्योच सवलती घेवपाक जाय जाल्यार तूं हे अमकेच इतले गोंयकाराक जाय अशें आसा. ना जाल्यार तुका कितें तूं तांकां घेनाका आनी ती सवलती घेनाका. अशी हे आसा. आतां ते कितले घेतात, ते सवलती कितले घेतात त्यो म्हणून तूं वेगळे. विजय सरदेसायान ताका एक व्हायट पेपर मागला, आतां मेळटलो काय ना म्हणून तो वेगळो. तर आनी एक आतां सद्याक ही जाली आतां हाजो आमचे एम्प्लॉयमेंटाचो आनी हाजो इश्यू. एक गजाल खरी की गोंयकाराक प्रिफरेबली गोंयकाराक मेळपाक जाय. कारण गोंयची जमीन वापरता तूं, गोंयची सगळे उदक वापरता, सगळे हे वापरता. आनी दुसरें आमी कशें म्हणटात की पळय गोंयाक ना अशी ना सिच्युएशन न्ही. गोंयांत एज्युकेशन वायज गोंय बरें आसा, गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें बरो आसा, गोंयांत कॉलेजीस बऱ्यो आसा, गोंयांत सगळे गोंय सगळे बाबतीन आज अग्रेसर आसा. सो फक्त
सगळे तू बाकीचे हांगा यूज करतलो आणि जस्ट बिकॉज तुका महाराष्ट्राक एक खंय तरी घेवपा स्कोप आसा किंवा तुका थंय थोडो फायदो जाता म्हणून फायदो जाता म्हणून तू काडटलो आणि थंय आमकां त्रास करतलो. सो दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, पूण हाजेर क्लॅरिटी येवपा खातीर गव्हर्नमेंटान खरो एक कायदो हाडपाक जाय. हे गव्हर्नमेंटान कायदो हाडपाक म्हाका दिसता. दुसरें म्हणल्यार परतें इंडस्ट्री मिनिस्टरान हाजेर परती एक कितें तरी आपूण स्टेटमेंट काडला की आपूण सीएमा कडेन कन्सल्ट करून हाजेर आपूण कितें तरी बेगोबेग करतलो म्हणून. आतां परते ते गव्हर्नमेंटाची डिसिजन ती केन्ना जातली कितें जातली ती गव्हर्नमेंटाक खबर आसा. पण तरी पसून कितें तरी एक स्टेप फॉरवर्ड घेतिल्लो आसा. तर आनी एक सद्याक इश्यू आसा तो सगळ्या काय भियाल तो म्हणटा तो पयर आमी श्रेया धारगळकर आनीक नमिता फातर्पेकर ह्या दोग जाणां बायलांनी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी तातूंत आमचे फातर्पेच्या कुंकळकान्नीचे देवस्थान समिती आसा तांचेर आक्षेपार्ह असो हें केलो म्हणटात ते. आनीक ताका लागून एक मोठो बोळ जावन म्हणजे जवळपास आमचो नॅशनल हायवे जवळपास 2 वरां आडोवन दवरली. ह्या दोळ जातकीर मागीर श्रेयाक अरेस्ट केलें. पण हातूंत सगळ्याक काय व्हडलो तेका जेन्ना बेल मेळ्ळें तेन्ना फकत एक मेन कंडिशन आशिल्लें की जे CRPC 41A आसा ताजेर तुवें नोटीस म्हणजे असले लेस दॅन 7 years जर तुगेले ह्या ऑफेन्सा जाका शिक्षा 7 वर्सां परस सकयल कमी आसा त्या हाका तुवें पयलीं 41 हाजेर तांकां नोटीस धाडपाक जाय. आनी मागीर जर तुका केस सापडले जाल्यार तूं ताजेर हें कर. पुलिसांनी हेच नेमकें करूंक ना. म्हाका एक अशें कितें पुलिसाक कळना, पुलीस मुद्दाम करतात काय कितें? बरें, आतां जशें एरेस्टाचे गायडलायन्स आशिल्ले म्हणल्यार सांजचे अरेस्ट करपा येना आफ्टर सनसेट बिफोर सनरायज किंवा अरेस्ट करता आसतना कितें कंप्लाय करपा ताजे रिलेटिव्हाक कळोवपाक ह्यो पळय जश्यो गायडलायन्स आयज दिसा पुलीस स्टेशनार बरोवन आसा. म्हाका दिसता त्याच भशेन 41A गायडलायन्स प्रत्येक पुलीस स्टेशनार प्रत्येक ऑफिसरा कडेन आयज दिसा आसा. कारण टायम्स एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हरनीश कुमार जजमेंट 2019च्यान सुप्रीम कोर्ट सांगत आसा आनी परतो हाजेर हायकोर्ट्स आनी सुप्रीम कोर्ट सांगत आसा. फक्त कितें जाता की ताजेर मुखार सुप्रीम कोर्टान अशें म्हणलां की फॉलो करना त्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेवचें. फक्त तें जायना बिकॉज ऑफ सम रिजन्स वॉट एवर. पूण खबर ना जर म्हणलें सुशांत जाल्यार हें सगळ्यांक खबर आसा 41A. आतां परतो क्वेश्चन येता की बाबा जाणून बुजून करनासतना रावतात कित्याक जर पयली क्वेश्चनाचें आन्सर अशें मेळटा की प्रत्येक पुलीस ऑफिसराक 41A बद्दल खबर आसा, खबरच आसा. 41A कॉम्प्लिकेशन काय ना. 7 years अँड बिलो जेन्ना कोणाच्या अगेन्स्ट ऑफेन्स रजिस्टर जाता ताका एक नोटीस सर्व करची पडटा. ताका सांगची पडटा ती खंयी सर्वीस कर. इवन समज पर्सनली आयिल्लो आसा, मेळपाक सुद्दां आयिल्लो आसा तेन्ना सुद्दां सर्वीस कर, कांय प्रॉब्लेम ना. तुका त्याच पॉयंटा कडेन मागीर येवपाक. आतां ह्या सिच्युएशना भितर जेन्ना एक नोटीस सर्व जाता तेन्ना सिंपल की ती नोटीस कंप्लाय करची. ती नोटीस कंप्लाय करून ताका प्रत्येक पुलीस स्टेशनाची आपली केस डायरी आसता. त्या केस डायरीचेर तांणी मेन्शन करचें पडटा की ओके अमेय प्रभुदेसायाक आज सकाळी 10 पुलीस स्टेशनार आपयलो, तो आयलो, इन्क्वायरी कितें करपाची आशिल्ली अमकीच एक इन्क्वायरी करपाची. सो ती इन्क्वायरी केली काय ना, अमेयान कॉपरेट केली काय ना. समज जर त्या डायरी भितर ऑफिसर अशी दाखोवपाक शकता की अमेयाक आपयले तें काम अमे कॉपरेट करना जाल्यार परतो अमेयाक अरेस्ट करपाक मेळटा. अशी न्ही की 41A नोटीस दिली हाजर मनीस अरेस्टच जावचो ना किंवा तुका इंट्रोगेशन्स करपाक मेळचे ना. अशी दोन बाब आसा. एक म्हळ्यार तुका पयलीं इंट्रोगेशन डायरेक्ट करपाक मेळटलें आनी तेन्ना जर तुवें थंय केस मेड आउट केली की तूं येवन तो आपल्याले कंप्लाय करना म्हळ्यार जे आपल्याक जे ताजे कडल्यान जाय आशिल्लें तो दिना जाल्यार परतो अरेस्टी करता. हे आतां स्पेशली ही श्रेया धारगळकर केस आसा तिका थंय लोकांनी बोवाळ करतकीर तिका पुलीस स्टेशनाचेर हाडली. तो मेरेन कांयच म्हणजे 41 हेका नासलें कांय नासलें. जेन्ना ती पुलीस स्टेशनार हाडिल्ली तिका प्रिव्हेंटीव अरेस्ट दाखोवपाक शकताले आनी मागीर 41 सर्व करपाक नाशिल्लें. 100% दिवपाक जाता. तेच म्हणटा तिका पयलीं जाल्यार प्रिव्हेंटीव अरेस्ट करपाचें. ताका नोटीस 41A सर्व करतकीर जाली. खंय करता कितें करता हाजेर कोणूच कांयच ताजेर तशी हें ना. कितें ना की कंपल्शन वेल्यान सो कॉल्ड एक्यूज म्हणटा तुजी आयिल्लो आसा. आनी तेच म्हणटा तुज्यान परतें हांव की ह्यो तुमकां खबर नाशिल्ल्यो खबरो न्ही.
ह्यो केन्नाच्यान चलता, ह्यो नवो खबर न्ही. हाजेर कितले सेमिनार्स पुलिसांक म्हाका खबर आसा, हाजेर सेमिनार्स जाता पुलिसेक. प्रत्येक फावटी जेन्ना बेल एप्लिकेशन बिलो 7 years कोर्टा मुखार येता, प्रत्येक जज पुलिसाक हीच सांगता, हीच खबर सांगता. जज देशपांडे जेन्ना सेशन्स कोर्टान आशिल्लो तेन्नाच्यान स्ट्रिक्टली कंप्लाय करतालो. आयच्या दिसा जज देशपांडे, जस्टिस देशपांडे जावन हायकोर्टान बसता तेन्नाय स्ट्रिक्टली 41A कंप्लाय करता. आनी सगळ्याक व्हडलें म्हणजे आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हाका जो बेल मेळ्ळो तो फकत ह्याच एक कारणाक लागून मेळ्ळो. फकत 41 इवन ताका 41 नोटीस धाडिल्ली, ओन्ली डायरेचेर मेन्शन करून नाशिल्लें कित्याक लागून नोटीस धाडल्या. सो कशें आसता, कायद्यात ज्यो टेक्निकल बाबी आसतात त्यो तशा तश्यो फॉलो करच्योच पडटा. टेक्निकल बाब आसा तातूंत तुजे कडेन समज जर ऑन फॅक्ट्स कितें असले नासले चुकले ही वेगळी बाब जाता, पण टेक्निकलिटी जी आसा ती जर तुवें चुकयली जाल्यार तुका आनी माफी ना. तर ही आतां एक आमी एग्जाम्पल म्हण केस घेतली, पण अशें जर ओवरऑल पळयलें जाल्यार कितलेश्योच हातूंत भितर जे सामके बारीक बारीक जर पॉयंट जे सांबाळपाक बरोवन दवरपाक जाय किंवा कंप्लाय करपाक जाय ते करना म्हणून केसी इवन एक्वेटर जाय. तुका खबर आसतलें एक केसीक एक्युजाक तूंच रिप्रेझेंट करतालो, ती म्हणटा ती हेडलेस, आनी हेडलेसाचेर तुका बॉडी खबर आसा, सुलतान बेल्लारी म्हणटा का तो मारलो आनी हें केलो. आनी त्या डोसेराचेर ताजी तकली आसतना जी हायट आशिल्ली ताजे परस ती हेडलेस बॉडीची हे हायट चड जाली. पण हे कितें आता हे सामकें म्हळ्यार असली. आनी सुशांत हांव तुका आनी एक असोच एक घटनाक्रमा भितर एक खबर सांगपाक सोदता, इंटरेस्टिंग अशी तूं उलयलोच म्हणून. एक रिकवरी म्हणून एक पंचनामा जाता अंडर 27, तू खबर आसा तुका चड सांगपाक, पण रिकवरी पंचनामा कसो जाता की बेसिकली एक्युज्डाक व्हरप आनी एक जाग्या वयल्यान कितें ताणी दाखोवप, तो खरो ताणी दाखोवप, ताणी तुवें व्हरप एक्युज तुका आपूण व्हरता. तशें कितें जायना, एक्चुअल जाता ताजी फुडली खबर जाय तें जायच ना तें. पूण सोड, तो परतो इश्यू वेगळो जातलो. पूण थंय व्हरप आनी ताणें पॉइंट आउट करप की बाबा ह्या चाकवान आपणे मारला की ह्या गनान मारला, आनी तें गन रिकवर करप आनी प्लास्टीक किंवा पॉलिथीन बॅगा भितर घालून सील करप, तांचे थंय सील करप. आतां आमकां केसी अश्यो सुद्दां मेळिल्ल्यो आसात की समज जर 25 तारखेक जर पुलीस स्टेशन जर रिकवरी दाखयता ते एक पेपराक ते गुठलायतात आनी तो पेपर 27 तारखे आसता. न्यूजपेपराक तो गुठलायता आनी तो न्यूजपेपर जो आसता तो 27 तारखे, हागेर हांगा पंचनामा बरयलो, सील केलो, सगळे 25 तारखे. सो आतां ही सिस्टमाचो फॉल्ट हो. म्हळ्यार कशें आसा, एक ती लेथार्जी कर रे तूं म्हणटा अशें की खरें कायद्यान अशी बरोवपा जाय. सो तांकां तें कोर्टाक दाखोवपा जाय की आमी तशें केलां. सो ते कोण, आनी तांचे कशें आसा आयच्या दिसा तांचे थोडे रायटर पीसी म्हणून आसता, जांकां हे जे पळय ऑफिसर आसा तांचे परस चड खबर आसता. तो ताका सांगून वता की तूं हो पंचनामा बरय, तो एक पंचनामा बरयता आनी तो सगळ्यांनी सायन घेता. सो ताजेर पुलीस स्टेशनाचो एक्चुअल लोड आसता. सो तो समज जर हांगा थंय मातसो कितें घुसपलो जाल्यार ते सगळे हे थोडे फावटी सायन मारून मुखार. पीआय म्हणचे परस हांव तरी सुद्दां म्हणटा आयच्या दिसा पीआय जे आसा तांची लेवल तरी कितले बरें आसा, पण न्यू पीएसआयज पळय आसात म्हाका वायट दिसता सांगपाक. डिपार्टमेंटात न्यू पीएसआय आसात ते इन्व्हेस्टिगेटिंग सायडीच्यान सामकें कांयच काम करना, ओन्ली टेक्निकल सायड. हय, ते मोबायलाचेर मोबायल लोकेशनाचेर वचून चोर कोण आसता ते सोदून काडटात. कितें जालें. आनीक तुका अशीच इंटरेस्टिंग गजाल सांगता, ती सामकी गाजिल्ली केस. ती आमी ह्याच आमच्या हातूंतल्यान हें करलें, समीर मापारी केस. समीर मापारी केसीक तांची मेन केस आशिल्ली की दॅट बॉडी वॉज फावंड टायड इन द केज म्हणजे फ्रेम, ती लोखणाची फ्रेम. पूण ते जेन्ना पंचनामो केल्लो, एक्चुअल पंचनामो, ताजे जे डायमेन्शन आशिल्ले आनी कोर्टाक जी फ्रेम आयली ताजे डायमेन्शन आशिल्ले ते कंप्लीट वेगळे आशिल्ले. सो इतले जर मर्डराचे सारके केसीक जर तुका सस्पेक्टेड मर्डर आसा तेन्ना तूं हें करता की ते आमचे डायमेन्शन्स काडटा, चुकून उरपाक शकतात. एक्चुअली आमी पयलें सिरियस ऑफेन्सांक चुकू उरच्यो जाल्यार उरच्यो न्ही, पण आतां हाजी फाटलें कारण म्हज्या एक्सपिरियन्सान हांव थोडे फार सांगपाक शकता की तांचेरी बी एक्युज्डा सायडीच्यान किंवा थोडे फावटी पॉलिटिकल प्रेशर आसता, प्रेशर 100% आसता. आनी त्या खातीर ते करतात काय ना, वय तितल्याच तो प्रेशर. म्हळ्यार अशें न्ही की
हांव वन सायडेड पुलिसांक ब्लेम करत गेलो. समीर मापारी केस जेन्ना बॉडी मेळिल्ली तेन्ना ती कोणाची बॉडी म्हणटा खबर नाशिल्ली. तुका जर तूं म्हणटा जाल्यार बॉडी कोणाक ते खबर आशिल्ली आनी मागीर ताणें फोन केलो आनी सांगलें अशें अशें आसा करनाका म्हणून. पालय म्हळ्यार मुद्दम तो हें करनाका म्हणून चुकय म्हणून अशें जावपाक शकता अशें दिसता तुका. सो अदरवायज ती केअरलेसनेस इन्व्हेस्टिगेशनाची. म्हळ्यार कशें आसा थोडे फावटी सुशांत हांगा आनी एक आसा, हांगा तांचो आनी एक प्रिरोगेटीव आसा की आपणे ऑफेन्स डिटेक्ट केलो हो एक हांगा. म्हणजे हांगा एक प्रेशर येता पळय, हांगा गोंय बारीक आशिल्ल्या कारणान सोशल मिडिया प्रेशर येता, लोक फाल्यां रस्त्यार येतात, पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा येता, हेंय सिच्युएशन येता. सो तांकां कशें आसता की चल गोवा पुलिसांनी 12 वरां भितर डिटेक्ट केली. सो हें डिटेक्शन दाखयलें म्हणटकीर इम्पॉर्टंट. मागीर डिटेक्शन इज अ कन्विक्शन. मागीर कशें आसता, मागीर हांवें खूब फावटी पळयलां ना तुमकां कोर्टान सोडलें. कोर्टान सोडलें म्हणजे कोर्ट सोडपाक तुका कोर्टा मुखार जे तूं एविडन्स प्रोड्यूस करता ताजेरच कोर्ट सोडटलो. तुजो हांवें एक पळयला म्हजी स्वताचो एक्सपिरियन्स की एक केपेच्या एक मर्डर केसीक भितर हांव पंच विटनेस आशिल्लो रिकवरी. आनी ती अशी सिच्युएशन जाली की जो आयवो तो इन्वेस्टिगेट करतालो केस ती ट्रान्सफर जालो आनी ती जेन्ना आमच्या कोर्टाक आयली तेन्ना ताजे अरावंड एक 2-3 वर्सां हे जाल्ली. सो तुका एक ह्युमन बिईंग आशिल्ल्यान 3 वर्सां पयलीं तूं कितलें याद आसल्या पसून तुका फायनल पॉयंट्स आतां याद उरना. सो असले वेळार कितें जाता प्रॉब्लेम की हे आसा ते विटनेसीस आसा ते तांकां हो आतां नवो जो कोण थंय हे आसा अधिकारी आसा तोय कांय सांगपाक शकना आनी तो दुसरे कडेन आसल्यार तोय मेळना सांगपाक. सो ताका लागून अशी हे जाता की निमाणे कडेन विटनेस आहा ताका खबर आसून बसून तो कोर्टाक चुकता. हाजेर एक हे की अशें हे टाळपा खातीर कितें करप शक्य आसा काय? बरें, हाजेर टाळपा खातीर एक 2-3 बाबो आसात. एक म्हणल्यार पब्लीक प्रोसिक्युटर जो आसता जो केस हँडल करतलो ताका एटलिस्ट कोणे तरी आपणे सिन्सियरली आयो एकट्यान ताका कॉन्टॅक्ट करपाक, कारण तो तुजी सायड मांडटलो. तूं जरी आयो आसलो तरी तूं कोर्टा मुखार तुजी स्वताची सायड मांडपाक शकना, कारण त्या खातीर ताजे कडेन पब्लीक प्रोसिक्युटर आसा. सो त्या पब्लीक प्रोसिक्युटराक तुवें एटलिस्ट परफेक्ट ब्रिफींग करपाक तूं थंय टायम टू टायम आसपाक. सेकंडली सुशांत सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंट सुद्दां आसा जो म्हणटा की आयोन प्रेझेंट रावपाक जाय ऑन ऑल डेट्स ऑफ हियरिंग सो दॅट मॅटर बरी भशेन मुखार वतली. आनी हें पसून हांव परते नांव घेता जस्टीस देशपांडे हें फॉलो करून घेता. जस्टीस देशपांडे कितें करतालो की एवरी ऑल्टरनेट डे मॅटर दवरतालो. 1 तारखेक, 3 तारखेक, 5 तारखेक, 7 तारखेक आनी एक 1.5 म्हयन्याक सुमार शेड्यूल करतालो. 1.5 म्हयन्याक मर्डर केस काबार जाताली. बेसिकली हो एक प्लस पॉयंट. सेकंडली त्या टायम भितर तो आयो थंय येवन खंयची विटनेसांक ब्रीफ करून तो वतालो. अशेंय बी सिच्युएशन आसा. सो 2 बाबी जावपाक जाय. एक म्हणल्यार पब्लीक प्रोसिक्युटराक एटलिस्ट जरी समज पळय अशेंय नासता की पुलीस बेकार हांगा बसतलो कोर्टां येवन बसतलो, पण एटलिस्ट पब्लीक प्रोसिक्युटराक जर ताणें बरे भशेन ब्रीफ केलें जाल्यार मागीर तो पब्लीक प्रोसिक्युटर एटलिस्ट विटनेसाक सांगून बरे भशेन तें सिच्युएशन करून घेवपाक शकता. इवन आयच्या दिसा सुशांत अशें सिच्युएशन जालां की म्हजे कडेन पर्सनली केसीस आसात जे चार्जशीट फायल करपाक जाय आशिल्ली 2-2.5 वर्सां पयलीं, पण कोण तरी एकटो आयओ ट्रान्सफर जावन गेलो, ताणें कोणा चार्ज हँडओवर केलो केलना कितें, आनी सिरियस ऑफेन्सीस लायक नार्कोटिक्स एक्टा अंडरची चार्जशीट फायलच केली ना. आज ते कंटिन्युएशन ऑफ डिले एप्लिकेशन घेवन येतात आनी रिजन्स घालतात कोविडाची हाजी ताजी जी पेंडींग आसात अजुनूय डिसिजन जालें ना ताजेर. बट दीस इज नॉट डन. तेच म्हणटा हांव म्हजो मुद्दो तोच की अशे लेथार्जिकल ज्यो हे आसा ताका लागून केसीस एक्विटल जावपाक कारणीभूत थारता अशें दिसता. सुशांत पळय तेंच म्हणटा तुका परते सगळे लास्टाक 2 जाणांचेर येता. एक म्हणल्यार आदोगादान तुका सोडलो, एक म्हणल्यार कोर्टान तुका सोडलो, 2 जाणांक तुका सोडलो म्हणटात. पण हांव कशें म्हणटा आमच्या कडेन आमी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशना टायमार आदोगाद मदीं पडटा, उत्तर ना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशना टायमार कोर्ट कोण मदीं पडटा, उत्तर ना. सो पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन तुमचें फूल स्विंग तुमच्या हातांत आसता. सो तुमी जर फूल प्रूफ केस केली, तुमचे जर विटनेस सगळे सारखे आसले, एकच जर कोण एक्स मनीस 10 पंचनामा 5 विटनेस म्हणून समज जर उबो रावलो जाल्यार कोर्ट ताजेर 100% डावट घेतलो. बरें, परते हांवें समज जर अशें म्हणलें जाल्यार ते सायडीच्यान सिच्युएशन जावपाक शकता की आमकां 5 विटनेस मेळनात. पण हाका एक बॅलन्स खंय तरी घेवन हाजें एक सोल्युशन काडून बाबा एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक समज जर एक डिप्टी कलेक्टराक सांगलें की बाबा आमकां एक
गरजे टायमार तुजे कोण तरी मनीस डिप्यूट कर, आमकां पंचनामा कर, ही सोल्युशन्स हाजेर येवपाक शकना अशी न्ही. पण तुमकां जर ते स्वता करपा नाका म्हळ्यार तुमी समज जर एक बरयतले, कितले पंचनामा सुशांत फिल इन द ब्लँक्स आसतात आनी ती मागीर ब्लँक फिल करपाक विचारता कोर्टा मुखार ती तशीच येता, डेटीच काडली नासता. मग तो कशें आसता तुमकां सांगता, तशें एक रायटर पीसी बरयता, डेट साहेब घालपाक दवरतलो, साहेबान सायन मारली, साहेब गेलो, ती डेट ब्लँकच येता कोर्टा मुखार परती. तू डिफेन्स लॉयर आशिल्ल्यान तुका तुजे खातीर फायद्याचें 100% फायद्याचें. पण एक जर ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार अशें जे कोर्ट पुलीस लेथर्जिकल हे करतात पळयनासतना, कारण तूं सायन मारता तेन्ना तूं सायन मारता तुजे तूं इट्स ऑथॉरिटीन तूं हे करता, सो असल्या हाजेर एक्शन जावपाक जाय. तुज्यान 100% एक्शन जावपाकच जाय. हांव कितें म्हणटा, आमकां पसून तुवें म्हणल्यार तूं डिफेन्स लॉयर तूं फायद्याचें हय, पण आमकां कशें आसा, आमकां सुद्दां जर एक टफ समज जर एक ओपोजिशन आयलें न्ही, काम करपाक तितली उमेद येता. आतां चार्जशीट थोडे फावटी म्हळ्यार आमकां वाचपा सुद्दां नाका आसता, इतली चार्जशिटाची एक दीस परिस्थिती जाता की आमी वाचता सुद्दां ना. एक फावटी केन्ना वाचता न्ही, डायरेक्ट विटनेसाक घेवन आमी काबार करता. एक टायम आशिल्लो जेन्ना हांव सर आल्बान वेळगसा बरोबर ऑफिसांत आशिल्लो, इतली टफ चार्जशीट जाली, इवन हांव नांव घेवन सांगता, मंजुनाथ देसाय म्हणून जो PI आशिल्लो, ताजी मॅनिप्युलेशन बेस्ट आसताली, पूण ताची मॅनिप्युलेशन ताका खबर आसताली, ती मॅनिप्युलेशन आपण कशी कायद्याक. सो हांव म्हणटा तुमी शिकून घेयात, कोणा कडल्यानूय शिकून घेयात आनी करात ती. सो आमकांय जेन्ना तुमी टफ टायम दितले तेन्ना सगळोच ओवरऑल स्टँडर्ड वाडटलो. सो अशी न्ही की म्हाका फायदो जाता म्हगे की सुट्टा. दोतोर म्हणजे एकच आतां हांव सुरवात केला थंयच परत आयल्यात. सो हे हांकां पुलिसांक हे कळना, तांकां शिकोवपाक जाय काय ते सगळे खबर आसून मुद्दाम करता. बरें सुशांत, हांव 1-2 मिनटां घेता. एक म्हणल्यार पब्लीक प्रॉसिक्युटर्स आनी एसिस्टंट पब्लीक प्रॉसिक्युटर आयच्या दिसा हांव सावथाक तरी पळयतां, दे आर रियली गूड एंड केपेबल सामके. हांव सेकंडली जाणा की पब्लीक प्रॉसिक्युटर्स, एसिस्टंट पब्लीक प्रॉसिक्युटर्स टायम टू टायम तांकां वचून सेमिनार घेवन तांकां एडवायस दितात, कशें काम करप कशें ना करप हें सांगतात. दुसरें ते एडवायस घेवपाक आयले समज जर तांच्या ऑफिसांत, जाल्यार ते वेळांतलो वेळ काडून तांकां कशें कितें करप तें शिकयता. सो एक फर्स्ट पॉयंट जालो. सो वेदर जर ऑफिसराक करपाक नाका जाल्यार मागीर जशें म्हणटात की यू कॅन टेक अ हॉर्स टू वॉटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक. म्हणल्यार तूं ताका व्हरपाक शकता पूण तुका उदक पिवोवपाकय तूं शकना, तें तरी ताणें पिवचें पडटलें. सो तो प्रॉसिक्युटर आसता ताका सांगपाक शकता की तो अशें इन्व्हेस्टिगेशन कर, पूण इन्व्हेस्टिगेशन तो येवन पुलीस स्टेशनार करपाक शकपाना. सो हांकां म्हाका खूब फावटी दिसता की रिजन्स मायट बी एन, पण हांकां हांव स्टेटमेंट करतां तुजे चॅनला थ्रू की पुलीस ऑफिसर आयच्या दिसा काम करना जें आपणें करपाक जाय करना. आतां फक्त लेथार्जी काय आनी अदर फॅक्टर्स, पॉलिटिकल प्रेशर, मनी फॅक्टर्स. कारण सद्याक गाजता ती आमचे सार्वजनीक कासा गेल्ले, ते एक डिपार्टमेंट म्हणटात आनी कासा गेले, दुसरे डिपार्टमेंट पिकनिकेक गेल्ले म्हणटात. आनी सुशांत, गोंयाक डिटेक्शन जायना किंवा पुलिसाक कितें कळपाक शकना हें हांव केन्ना मानना. बिंग अ क्रिमिनल पुलिसाक खबर आसपाक जाय. कोण आतां तो उजवाडा येतलो काय ना ही बाब वेगळी, पूण पुलिसाक कळनासतना गोंयाक ऑफेन्स. सो हे आमची चर्चा आमी सोंपयता आसतना म्हाका एक सांग, हे जर सिच्युएशन बदलपाक जाय कितें करपाक जाय? सिच्युएशन बदलपाक जाय ताका उपाय खरें म्हळ्यार सिंपल आसा. प्रत्येक मनशान जें आपल्या काम दिलां तें प्रामाणीकपणे करपाक जाय. आनी तें केन्ना जाल्यार तें केलना जाल्यार ताजेर एक्शन जावपाक जाय. पण एक्शन कशें आसता सुशांत, मागीर पळय गोंय आयच्या दिसा इतली बारीक स्टेट आसा की वळखी कोणाच्योय कोणा म्हऱ्याकी पावतात आनी मागीर तो आजू मनीस जाता आनी मागीर तें आसूं पयलीं मातशी तंबी दिता कोणी कोण, मागीर तें आसूं म्हणून तें फकत पुलिसाकच दोश दिवन जावचना. हे मातशें सालवारकर म्हणटा तांकांय मातशें तें सर्कल विशस सर्कल तें ह्या जर आमी आमची चर्चा थांबयतात. दोतोर अमेर प्रसाद म्हणटा तशें की एक जो कोण पुलीस असतात किंवा ज्युडिशरीचे हे करतात तांचेर एक तांचे कडेन एक तांचें कर्तव्य आसता की जो कोण त्रासाक पडला ताका न्याय दिवप.
फकत ताजे ते केस सॉल्व करप, ताका न्याय दिवप आनी न्याय दिसत ताणें काम करप. म्हाका दिसता दुर्दैवान सगळेच म्हणना हांव, पूण थोडे पुलीस ऑफिसर हातूंत कमी पडटात. आनीक दोतोरान म्हणटा तशें केन्ना केन्ना तांचेर वेगवेगळे प्रेशर आयिल्ले आसतात. सो आतां एक ह्या गोश्टी कडेन सामाजीक दृश्टींतल्यान पळोवपाक जाय, आनी जे कोण प्रेशर हाडटा ताणीय मातशें चिंतपाक जाय की आपल्याच्या एक प्रेशराक लागून एक कोण तरी गरिबाचेर किंवा पिडेस्ताचेर अन्याय जावपाक शकता, हें ताणें लक्षात धरून हातूंत कमीत कमी हस्तक्षेप जावन जर हे आमचे इन्व्हेस्टिगेशन फुडें गेलें जाल्यार ह्यो केसीस म्हाका दिसता आतां जे कन्विक्शन रेट आहा ताचे परस कितल्योच पटीन वाडपाक शकता. सो हीच आमी ही एक आशा दवरया की सगळेच वायट ते करप ना, की अशें जावचें इतलें आमी हें करतात. आनीक ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. आमी देव बरें करूं, आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.